प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो पयलो विसवोर वोड 45 ते 51 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 1 वर्सेस 45 to 51. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. फिलिपाक नतानिएल मेळ्ळो आनी ताणें आका म्हणलें, मोइसेसाचे सुमूर्तींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेतचो जेजू, जुजेचो पूत. नतानिएलान ताका म्हणलें, नाजारेतांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता. फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. आपणाशी येतो नतानिएलाक पळोवन जेजून ताचे विशीं म्हळें, पळया, कसलेंच बासकोळपण नासतलो खरो इस्रायेलकार हो. नतानिएलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो. नतानिएलान ताका परतिपान केलो, राबी म्हणजे गुरुजी, देवाचो पूत तो तूं, इस्रायेलाचो राजा तो तूं. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं भावार्थ दवरताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलो. आनी ताका म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतले आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू नाथानिएलाक मेवता आनी नाथानिएलाक मेवचे पयलीं तो फिलिपाक मेवता आनी फिलीप नाथानिएलाक वचोन सांगता की ताणें जेजूचे बरोबर ओळख केल्या. तो जावन आसा नाजारेताचो, तो जावन आसा मेसाया आनी जो इस्रायली पोरजा ताची वाट पळयत आसली तो ताका ताणें मेळ्ळा म्हणून. आनी त्या वेळार कितें नाथानिएल म्हणटा? नाथानिएल म्हणटा, नाजारेतांतलें कितेंय बरें येवंक शकता. नाजारेतांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता. भाव भयणीनो, जीं उतरां नाथानिएलान उलयल्लीं तीं खरें म्हणल्यार नाजारेतांतले कोणूच एक प्रवादी येवंक नासलो. नाथानिएल जाणो आसलो की देवाचें उतर, आनी भाव भयणीनो, ताका देवाच्या उतराची ओळख आसली, ताका सजमणी आसली आनी तो खरेपणी एक देवाचो मनीस आसलो. आनी भाव भयणीनो, जो मनीस देवाच्या उतरान रिगून रावता, ताका देवाच्या उतराची सजमणी आसा, तो जावन आसा एक खरो मनीस. तो जावन आसा एक मनीस जो ताजे भास्कळपण नासलेलो खरो इस्रायलकार तो. जेजू भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना नाथानिएलाक पळयता, नाथानिएलान तेच वेळार म्हणलेलें फिलिपाक, नाजारेतांतलें कितेंय बरें कितेंय तरी बरें येवंक शकता. आनी जेजू जाणो आसलो की असली चिंतना नाथानिएल आपल्या मनान दवरतलो म्हणून. आनी जेन्ना जेजू नाथानिएलाक पळयता, तो म्हणटा, पळयात, कसलेंच भास्कळपण नासलेलो खरो इस्रायेलकार तो. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आयज आमी 2000 वर्सां जावन हें शिवर्तमान आयकता, जीं उतरां जेजून नाथानिएलाक, ताचें नांव बार्तोलोमेव, नाथानिएल आनी बार्तोलोमेव तोच मनीस, जीं उतरां जेजून ताका म्हणलेलीं, पळयात, कसलोच भास्कळपण नासलेलो खरो इस्रायेलकार हो. हींच उतरां जेजून देवान आमची म्हणूंक जाता काय? खरेंच भास्कळपण नासलेलो खरो मनीस, खरी बायल ही
अशें देवान आमचे बद्दल म्हणूंक जाता काय? केन्ना म्हणूंक जाता भाव भयणीनो? आयज आमी जेन्ना नव्या कराराची भुरगीं जाल्या, आमचो आत्मो हो म्हणल्यार आमचें काळीज जेजू सारकें जालां. जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरला, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वोणार म्हणून मानून घेतला, तेन्ना आमचें काळीज आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू सारको जाला म्हणून आयज देवान आपलो पवित्र आत्मो आमचे भितर ओतूंक जाता. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याचे उदेशी आमच्यान ही उतरां जी आमी उलयता काळजांतल्यान आसात ती आतां भास्कळपण नासलेली उतरां आमच्यान म्हणूंक जाता. जी आमी उतरां उलयता ती आमी उतरां कोत्तेल्या, म्हणजे आमी आमच्यो कोन्यो आनी आमची उतरां बरोबर आसतलीं. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी शर्मां आयकता, कितले पाटी आमी उतरां उलयता, कितले पाटी आमी लोकांक उतरां उलयता ती आमी कोत्तेल्या, अहें जातलें, अहें करूंक जाय, तोहें करूंक जाय, पूण केन्नाच आमी तें करिना. म्हणून जेन्ना आमी कितें म्हणटा किंवा कोत्तेल्या, आमी करून दाखोवंक जाय. जें आमी कोत्ता तें आमी उतरांनी उलोवंक जाय. तेन्ना की भाव भयणीनो, हें भास्कळपण आमचे भितर आसचें ना. आनी देखून आयज भाव भयणीनो, शिवर्तमान आमकां सांगता, पवित्र आत्मा आमकां शिकयता की खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्या, खरेपणी आमी जेजूचे शीश जाल्या, आमकां सोपोत घेवपाची गरज ना. आमकां एके भाशेन सोपोत घेवपाची गरज ना की आमी केन्नाच हें करतले तोहें करतले. आमी जेन्ना जेजूचे पाटलावदार, जें आमी आयकता, जें आमी आमच्या काळजान रिगून दवरता, तें आमी उतरांनी उलयता आनी तें आमी कोत्ता. जें आमी सांगता वय म्हणून वय म्हूण जाता, ना म्हणल्यार ना जाता. कित्याक जेजू म्हणटा, मातुवाचो 5:20 वड 30 आनी 7, तो म्हणटा, जेन्ना तुमी वय म्हणटात वय म्हणात, जेन्ना ना म्हणटात ना म्हणात. पूण जें तुमी केन्नाय वय केन्नाय ना हें सैताना कडसून येता. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी कोणाकूय आयकता, कोणूय जावं, तो एक मिनिस्टर जावं, एक पॉलिटिशियन जावं, एक देवाचो मनीस जावं, जेन्ना ती कितें उलयतात आनी त्या उतरा प्रमाणे कोत्तात, तेन्नाच की तांचे मदें भास्कळपण ना. पूण जेन्ना ती खूब वस्तू उलयतात पूण कोन्यो दुसऱ्योच आसता, ती जावन आसात जी जेजून काल म्हणलें फारिझ्यांक आनी धर्मशास्त्र्यांक, तांकां म्हणलें ढोंगी लोक जावन आसा. म्हणटात एक, कोत्तात दुसरें, कोत्तात एक आनी म्हणटात दुसरें. म्हणटा आयज भाव भयणीनो, हें भास्कळपण आमचे भितर सगळें सोडून आयज आमी जेजूच्या उतरान रिगून रावया, जेजूक आमचो सोमी आनी देव मानून घेवया. ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमी आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो एक जावपाक आयज तान आमी वावरुया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून, जेजूचे शीश म्हणून, खरें म्हणल्यार आमी क्रिस्तांव म्हणून, जेजूचे शीश जाल्यार म्हणून आमी आयज आमचें जिवीत जियोया आनी हें भास्कळपण सोडया आनी खरेपणी एक देवाचे मनीस, स्वताचे मनीस आनी भावार्थीचे मनीस आयज तान आमी जियोंक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.